काणकोण आणि मया दोन मतदारसंघांनी सिटींग मिनिस्टर आणि सभापतीक तिकेट ना म्हणिल्ल्यान मोठो वाद जाल्लो. बीजेपीन थंय अनंत शेट आणि तवडकराचो पत्तो कापलो. ते सुवातेर प्रवीण झांटी आणि विजय पै खोताक चान्स दिलो. अनंत आणि रमेश दोगांकूय हे कोत्र गेल्ल्यान तांणी बंडाची भाशा सुरू केल्ली. अनंताच्या कॅम्पान पर्रीकाराक ओपन चॅलेंजूय दिल्ली. अपक्ष रावन बीजेपीचो सीट वडयता म्हूण भाशाय सुरू जाल्ली. मात अनंत शेट 2 दिसांत थंड. दुसरे वटेन रमेश तवडकार अपक्ष. ताणें अपक्ष म्हूण अर्ज भरला. मगो कडेन ताची सोयरीक जुळ्ळी ना. म्हजी स्वताची भावना आसा. एक भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्तो म्हणून जे फाटली 12 वर्सां निश्ठेन काम केली. संघटनेच्या बाबतीत जर जी हांवें जी कामगिरी केल्ली आसा ती भारतीय जनता पक्षा अनेक नेत्यांक किंवा गोंयभराक खबर आसा. फाटल्या 5 वर्सांच्या कालखंडा भितर जी म्हजेर जी जबाबदारी दिली मंत्री म्हणून जे आसा न्ही 4 खात्याची जबाबदारी अत्यंत निश्ठेन आणि प्रामाणीकपणेन पूर्ण गोंयची हांवें सेवा केल्ली आसा. मगोची ऑफर एक्सेप्ट करपाक रमेशाक जमली ना. मात आपूण अपक्ष येवन दाखयता म्हूण तो आतां उलयता. काल पर्रीकरान म्हणलां टिकेट डिक्लेअर करचे पयलीं तुमी राजिनामा दिले म्हणून. हे खरें काय कितें? टिकेट डिक्लेअर करचे पयलें हांवें राजिनामा दिला ही म्हणपाची गजाल खोट आसा. कारण अक्षरशा की सादारणशे 9 तारखेपासना की सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिसतालें की रमेश तवडकराची उमेदवारी आसा न्ही पयल्या 3 किंवा 4 डिक्लेअर जावची अशी अपेक्षा आसली. आनी दर एक कार्यकर्तो असो त्या दिसा साकून असो खीण मोजतालो. आमी पक्षा कडेन गद्दारी करूंक ना. पक्षान आमचे कडेन आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन गद्दारी केल्ली आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याची वाचा फोडपा खातीरच आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक अशा तरेचो निर्णय घेतलो आसा. आमी अपक्ष म्हणून निवडून हाडून आमी हाडटलेच अशा तरेचो ह्या निर्णय. काणकोण आणि मया बीजेपीतले बंड सध्या तरी बीजेपीन पद्धतशीर थंड केला. मगोक ताचो डायरेक्ट फायदो जावचो ना इतली वेवस्था केल्या. मात एक मंत्री आणि दुसरो सभापती दोगांचो राजकीय फुडार आयचे घडयेक तरी अनिश्चित. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि बबेश बोरकार.